बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, 9 दिसांची बरी तयारी करून आयज व्हडा संतोषान आनी दोबाज्यान आमी आमच्या आस्कारींनी सांत आनाची परब समोरमूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. जशें सुर्या विणी दीस उजवाडना आनी उदका विणी मासलेक जीव ना, तेच परीन जेजू विणी आमच्या जिविताक खोलाय ना, अर्थ ना. जेजून आपले मांस रगत आमकां दिवन आमचे सोवे रिगून रावता आनी आमकां कुरपेन भरता. आयज मोगान आमी एकठांय जाल्ल्या आसतना तोच जेजू आमकां उगडास करता की ताचे सोवे आमी रिगून रावल्या, आमचे फोलादीक जातलें. सांत आना आमच्या आस्कारींनी आपले जिवीत देवाक रिगोयलें आनी आपले दुये मारयेक तिणें देवाच्या तत्वांनी आनी देवाच्या खोल भावार्थान तशेंच मोगान वाडयलोली. तर आयज व्हडा दोबाज्यान तिची परब आमी मनयता. जेजू सोवे रिगून रावपाचें आमंत्रण स्विकारून आयज कालीज आनी मोन आमकां सगल्यांक दी म्हूण कोतकोत्यान मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चड खुशाल आयज तुमच्या संगताक बागयोंत आनांच्या देण्या खातीर देवाक वांकाणूक आनी तिचे मोदेस्तीन आमकां जी देणी गरजेची ती मेळूंक आयज जायतीं जाणां आयल्यांत आपले अंतऱ्याक घेवन, जावं भुरग्याचें देणें, जावं एक पार्टनर, जावं दुसऱ्यो आमच्यो गरजो आसात त्यो आमच्या काळजान मनांत आसात, सगळे आमी देवाक भेटोवया, ह्या मिसांत घालुया आनी भावार्थान हे मिसांत वांटो घेवंक आमचें काळीज मन तयार करुया. जायते फावट आमचो भावार्थ शेळमळो जाला. देवाचेर आमी सारकी काळजांतान पात येवंक ना. आमचें जिवीत जेजून दिलेल्या तत्वां भाशेन जावंक ना. असल्या आमच्या चुकींचो उगडास करून देवा लागीं एकामेका लागीं खालतीकायेन बोगसणे मागुया. आनी सगळीं देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बोनी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरस्त्रा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sorbe sporade
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या पूर्वजांच्या देवा, भाग्योन जोकिंग आनी आनांग मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय जावची कृपा तुवें फावो केली. तांच्या दोगांयच्या मागण्या वरवीं तुजे पोरजेक तुवें बासायलेली सोडवण फावो कोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकवटांत जियेता राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणां. राजाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पोर सालोमावांक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमावान म्हटलें, सर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकलो. तुवें विचून काडलोले पोरजे मोदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेगूत जायना तितली व्हड ही पोरसां. वायट बरें ते विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो. सालोमावान असले मागणे केले म्हूण सर्वेस्पोराक चड मानलें. आनी देखूनच सर्वेस्पोरान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें न्हय तुका लांब आंवक, ना म्हूण ग्रेसकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेलचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेलूंक ना तितली ग्रेसकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गाळून करून हे पुरी जातलो. तुझे सोमतीचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. सगळीं म्हणुया. तुझे सोमतीचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझे उतरपाचे म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्पोरा. संवसारांतल्या रुपा भांगरा परस म्हाका ओदीकूच मोलाची तुवें शिकयली समोर. जबाब. तुझे समोर्तीचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या चाकराक वासायल्या त्या पोरमोणे तुज्या मोगान म्हाका बुजूय आनी दिती. पोनवालायेन म्हाका बागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो.
कित्याक तुझ्या समोर्तीचे आसा म्हजो सोदोस. जबाब तुझे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. कित्याक ओपूट निर्मेल भांगारा परस तुझ्या आज्ञाचो हांव चड मोग करता. ओय तुझ्या कायद्या पोरमोणे हांव चलता. सगळे तोरेचे फटकिरे चालीचो म्हाका कांटालो येता. जबाब तुझे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. बरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेता. उगडापे जावन तुझे उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजोणी मेळटा. जबाब तुझे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. बागेबोन पावलोन तेसलोनिकारांक बरयल्ले पयलें चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे मोदें कोश्टी वावर करतात आनी सोम्याच्या नांवान तुमचे वयर अधिकार चलयतात आनी तुमकां बरी देख बूद दितात तांची बिडा दवरात. तांच्या वावराक लागून तांकां व्हड मान आनी अपुरबाय दाखयात. तांच्या वावराक तुमचे मोदें शांतीन चलात. बाबा भयणीनो, शिस्त नासलेल्यांक शिडकायात, बेजुडांक धीर दियात, ओस्कोतांक बोल दियात. सगल्या चडशीं सोंसणिकायेन चलात. कोणेच दुसऱ्यांक वायट वाटेन फारीक करिना जावंक चोत्राय दवरात, पूण जाता तितलें बरें करात. जावं तुमचे मोदें एकामेकाक जावं सगल्या हेरां मनशांक सदांच खुशाल रावात. थामन आसतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं जुवां प्रमाणे शुभ वर्तमान मान तुका आसुम्या जेजून आपल्या शिशांक म्हळें हांव दाखवेल आनी तुमी फांटे जो म्हजे सवे रिगोवन रावता आनी जाचे सवे हांव रावतां तो सुबाव फळां दिता कित्याक म्हजे वेरीत तुमच्यान कांयच करूंक जायना कोणी मनीस म्हजे सवे रिगोवन रावना तो रिगोवन जायत जाल्यार तो एका कातून उडयलेला फांटे सारको सुकता असले फांटे जमा करतात आनी उच्यांत उडयतात आनी ते लासतात तुमी म्हजे सवे रिगोवन रावशात आनी म्हजे उतरां तुमच्या सवे रावती जाल्यार तुमकां जाय तें मागतात तुमकां तें घडटलें तुमी सुबाव फळां दिवची आनी म्हजेशी तुमचे जावचे म्हजेशीच तुमची जावचे ही म्हज्या बापाची महिमा जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला म्हज्या मोगांत रावात हांवें म्हज्या बापाचो आज्ञा सांबाळ्ळात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजी कुशलकाय तुमच्या सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलात सोम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्त मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी फेस्ताक येवच्या आदीं न्हेसता आसतना आरसो जरूर उजार केला आसतलो आय एम शुअर यू हॅव यूज द मिरर सम डू विदाउट अ मिरर ओके आमचे केंस सारके आसा जाल्यार पळोवंक पावडर आसा सारको टायम मारला तेणी सारको आसा लिपस्टीक हागीच लागल्या हें सगळें बारीक स्टांडू आमकां आरशांत पयल्या बगोर दिसोना पूण आरशांत पळयतूच खूंय आमचें मातशें चुकलां खूंय पयर सकयल जालां तें आमकां गमोन येता आमचे तरणाटे बा मातसो शो करतात तेन्ना खूंय भायर आरसो मेळना जाल्यार खूंय स्कुटराचे आहा आतां मोबायल जाल्यार अशें केले ते सुसेगाद जातात वय आरसो गरजेचो आमचें भायलें जिवीत आमी निठायर घालूंक तेच भाशेन स्टांडो आमचें ओत्मीक जिवीत निठायर घालूंक आमकां ओत्मीक आरशांची गरज आनी आमचो मुख्य आरसो जावन आसा जेजू जाच्या जिविताचेर आमी नदर मारता आनी आमचें जिवीत त्या प्रमाणे चलोवंक आमी वावुरता पूण त्या भायर आमचे भाशेन आडमासाचे आमचे भाशेन ओस्कोत मनीस जे संवसारांत आयले आनी तांणी जेजूचो पाटलाव केलो जेजूची शिकवण पाळली आयज ते जावन आसात आमकां बऱ्यांतले बरे आरशे ते जावन आसात आमचे भाग्यवंत आनी आयज आमी उगडास कोत्ता परब कोत्ता भाग्यवंत आना तिचो पोती जोकी आयज ह्या आरशाचेर आमी आमची नदर मारता आनी ह्या भाग्यवंत आनाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार कितें आमकां दिश्टी पडटा इश्टांनो तिचें जिवीत कितें आसलें सुगुणांनी बोल्लेलें सादी वस्तोरी सादें एक जोडें आना आनी जोकी नाजारेत गांवांत ती रावतालीं पूण एक मुख्य वस्त तांच्या जिवितांत म्हणल्यार ती देवाक चिटकोन आसली आदल्या करोरान ती जियेलीं
देव तांच्या जिवितांत मुखी आसलो. गॉड वॉज द सेंटर ऑफ देअर लाईफ्स. मागणें करतालीं, भावार्थान जियेतालीं. हो भावार्थ तांच्या साद्या जिवितान दिश्टी पडटालो. शेजाऱ्यां सांबाऱ्यांताय मोगान जियेतालीं. एकूच तांच्या जिवितांत उणी आसली, भुरगें नासलें. निराशी जावंक नात. भुरग्याचे देण्या पासत दीस रात मागतालीं. जसो आयज बागेवन पावलून आमकां उगडास केला दुसऱ्या वाचपान. थांबून आसतना मागणें करात. आनी थांबून आसतना मागणें करतालीं. दे डिड नॉट गिव अप. दे पर्सवियर्ड इन देअर प्रेयर. दुखांक घडोवन देव तेंपलान वेतालीं, मागणें करतालीं. दोनिया म्हजो कुसवो उगोड. जायतीं वर्सां मागणें केलें. देव दिना अशें ताणें चिंतूंक ना. निराशी जावंक ना. देवाचेर कोंत रोलोवंक ना. देव दितलो. देवाचो वेळ जाता तेन्ना. आनी शेकीन सांडो देव ह्या मागण्यांचो फोळ, ह्या तिरासणाचो फोळ कसो तिका दिता. एक बऱ्यांतलें बरें भुरगें. वॉट इज द नेम ऑफ अ डॉटर? मारिया, मॅरी, जी जाली सोरवंडाराची माय. She was chosen to be the mother of Jesus, our Savior. आनी ताच्या उद्देशी आमकां जेजू मेवलो, आनंदचो नातू. म्हजे भाव भयणो, हें जावन आसलें भावार्थाचें देणें, मागण्याचें देणें तिका मेवलें. आयज साबार जाण आमी हांगासर आयले आसतना भावार्थान. कित्याक आमी जाणो आना देवाक एकदम लागीं आसा आनी आमची मागणी ती देवाक उबारता. घोडये तुमी आदीं आयिल्लीं एक भुरग्याचें देणें मागोंक, वो पार्टनर मागोंक, आनी कितेंय मागोंक तुमकां मेवलां. आयज तुमी आर्गां दिवंक आयल्यात, दिन वाचूंक आयल्या देवाक आनी बागेवंत आनाक. थोडीं वर्सां दिसतांडो एक पारसी फॅमिली पिलार आयिल्ली. तेंच्या चेड्याक सोरी गो जायना म्हूण, ओकोल मेवना म्हूण ती मागणी करताली. कित्याक बॉम्बे वयता ती पादांतलीचें आश्रम आसा थंय. म्हाका मेवलीं दर्यान कित्याक येलें, कशें येलें सांगलें. हांवें म्हणलें मागणी करता, तुमकां देव दितलो, पादांक दितलो. थोड्या तेंपा भितर ताका ओकोल मेवली आनी हांव काजाराक गेलो थंय बॉम्बे तांच्या भावार्थाक लागून. मागीर सुद्दां काजार जावन भुरग्याचें देणें ती आशेतालीं. एक वर्स जालें, 2 वर्सां जालीं, भुरगें जायना. आनी गोंय येयलें तेन्ना तांकां खबर आसली एक इग्रोज आसा गोंया, थंय मागणें केल्यार देव दिता. एक सांतीन आसा आना, ती आयलीं गोंया, म्हाका फोन करतात, फादर उमकी इग्रोज ती खंय आसा? हांवें म्हणलें पिलार लागींच आसा. हांव घेवन तांकां हांगासर आयलो आसतना फादर आसलो. तांणी मागणें केलें, आपलें कितें दान दिलें, तवशें हाडलें. तांकां ती परंपरा तांकां समजताली, जाणा आसली. आनी ती गेली. थोड्याच तेंपा भितर भुरगो जालो तांकां. इतली खुशाल जाली सांडो. आयज तो भुरगो 7 वर्सांचो आसा. काल हांवें फोन केल्लो, हालीं हांव फेस्ताक वयता, जे इगोर्जेन तुमी आयिल्लीं. फादर आमी 9 दीस नोयना कोत्ता. ते मागणें म्हाका धाडलां तेणी. पारसी भाव भयणी आमची सांडो. हो तांचो भावार्थ. आयज जायतीं जाणां जावं क्रिस्तांवां जावं दुसऱ्या धर्माचीं भाव भयणां हांगासर आयलीं आसतना सांत आना कोणाक ना म्हणना. सगल्यांक तेचे हात उखताय सांडो आनी सगल्यांची मागणी ते घेवन बापाक उबारता. पूण हें जावन आसा एक भाग सांडो. आमी मागोंक आयल्या. जे परी पयल्या वाचपान आमी आयकलां की आनी म्हणलें, सोलोमोन कितें जाय तुका? धनदौलत जाय, हें जाय, तें जाय? ते म्हणलें ना दुनिया, म्हाका एक काळीज जाय, एक मोन जाय. तुजे कुशी प्रमाणे पोरजेक चलोवंक, तुजी खुशी कितें तें हांवें सोदून काडूंक. म्हज्या बाबणो, हें गरजेचें. भायल्यो वस्तू गरजेच्यो, पूण आमी देवाची खुशी कितें ती, मागणें म्हणजे कितें तें समजूंक गरजेचें. आनी हें आमकां बागेवंत आना शिकयता. पयले सुवातेर आमचो भावार्थ गोट आसूंक, आमचो भावार्थ एकाच देवाचेर आसूंक. ह्या देवाचेर आमी मागण्या उद्देशी पुरो आमचो भावार्थ घालून
जाणा जावन ही इज द सेंटर ऑफ आवर लायफ्स. ह्या वर्साक स्टँडो आमच्या गवळी बापान बिस्पान आपले गवळेक चिटीचो विशय दवरला, एबायड इन मी, म्हज्याशी तुमी रिगून रावात. कोणाशी? जेजूशी. आनी आमी हे गॉस्पल वाचलां, शिव वर्तमान वाचलां, जोआचे 15 जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे. फांटो तर दाखवालेक चिकटो ना, तो सुकोन वेतलो आनीक फळां दिवचो ना. म्हजेशी रिगून रावात, शुभाम फळां दियात, तुमकां जाय तें मागात तें दितलो हांव, मोगांत रावात. अशें भाव म्हणो ही गवळीक चीट आमच्या बिस्पाची ती आमकां उगडास कोत्ता. अदी करून आयच्या समाजांत जेन्ना सायन्स टेक्नॉलॉजी इतली वाडल्या, आतां ही आयले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, दिसता की सगळें मनशाच्यान करूं येता, देवाची गरज ना. जायते जाण अशें चिंतून आसात, वी डोंट नीड गॉड टुडे, वी कॅन मॅनेज आवर लायफ्स. अशें बाब म्हणो हें सारकें न्हय. पाप साहेबान आपली एक चीट काडल्या, एन्सिक्लिकल लेटर मॅग्निफिका ह्युमॅनिताtis म्हणून, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, ग्रँडर ऑफ ए पर्सन. कित्याक सगळें टॅक्नॉलॉजी सायन्सान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जायना. मनीस ह्या टॅक्नॉलॉजी सायन्स गुलाम जावंक जायना. ताचो एक देव आसा, दोनी आसा, ताणें ताका रोचला. देखून स्टांडो ह्या सगळ्या संवसाराच्यो ह्यो चिंतना आसात, हे आवंडे आसात, ते आमी घुसपोंक उपकारना. हेंय आमचो बेसम साहेब ताचे चिटेर बरयता. आमी वेळ काडूंक जाय, शांत रावंक जाय, ह्या आमच्या देवाक जेजूक चिटकोन रावंक जाय, ताचें तत्व आमी पाळूंक जाय. तेन्ना आमचें जिवीत अदीक ओडता बरीत जातलें, हें तो आमकां शिकयता स्टांडो. आनीक आमी तर देवाक चिटकोन रावत, आमचें मागणें बरें जायत, जावं गोराब्याचें मागणें आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगोजेंत, आमच्यो फिरगोज्यो, आमचो समुदाय अदीक फळादीक जातली स्टांडो. आमी खरीं क्रिस्तांवां बरीं मनशां जातलीं. आनी जे परीन जेजू म्हणटा, जो वांटो फांटो दाखवालेक चिकटोन रावता तो बरीं फळां दितलो. वय, फळां म्हणजे कितें? आमच्यो बऱ्यो कोरन्यो दुसरीं पळयतलीं स्टांडो. पागेवन पावलोन ते चिटेर आमकां सांगलां, मनशाक रेस्पेद दी, तुजे वडील आसात तांकां रेस्पेद दी. कोण मातशें चेपल्यात, एके भाशेन दुखोवल्यात, तांकां उर्बा उमेद दी. वायट करिनाका. अदी करून गरिबांचो हुस्को दवर. आनी हें सगळें पागून पावलो सांगता, जेजूय सांगता स्टांडो. हे आमच्या जिवितांत जावन आसा बरीं फळां जेन्ना आमी देवाक चिटकोन रावता. आमी जायतीं जाणां आसतना बरें कोत्ता, दुसऱ्याचें आमी चिंता, दुसऱ्याचो आमी हुस्को दोत्ता, एकदम गरजेचें. हें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत. आनी बागेवंत आनांक जाय, दुबावना मागता त्यो वस्तू आमकां जरूर मेवतल्यो, पूण आमचें जिवीत एक बरो क्रिस्तांव, एक बरो मनीस कशें, हें आमचें जिवीत जावंक तेचो आवंडो आयज स्टांडो. कोविडाच्या टायमार स्टांडो आमी जाणा जायतो लोक त्रासान पडलो, वळवळटालो. हांव बॉम्बे आसलो तेन्ना, आनी आमी आयकताले बॉम्बे लागून, पुना, दुसऱ्या शारांत आनी गोंयान लागून कितलो लोक जो आपल्या गांवघरा वचोंक चिंतालो, ट्रेन ना, बस ना, जेवण ना, खाण ना. अशी परिस्थिती आसतना पुना खंय तो न्यूज पेपराचेर आयिल्लें, जायतो लोक फुटपारीचेर आसलो, उदक सोदतालो, जेवण सोदतालो. आनी एक रिक्षावालो जो 2 म्हयन्यांनी काजार जावचो आसलो, ताणें 2 लाख खंय सांबाळ केल्ले आपल्या काजराक, हिंदू भाव तो. आनी तो लोकांचे वळवळे पळयता, लोक त्रासांत आसा तो पळयता, चुरचुरे ताका दिसतात. तो आपल्या इश्टांक मित्रांक सांगता, पळय ह्या लोकांची परिस्थिती आमी जाणा, तांकां बाबड्यांक जेवंक ना, अशीं ती भीक मागतात. म्हजे लागीं 2 लाख आसात, हांव दिवंक तयार, तुमी सांगात दितात, कॅन यू कंट्रिब्यूट समथींग? आनी ते चुरचुरे करून म्हणटात स्टांडो, वय वी आर देयर विथ यू. आनी हें करून स्टांडो ह्या सगळ्या लोकांक 1 म्हयनो भर ते तांकां दिसाक 1 जेवण तरी दितात. उपरांत मागीर गव्हर्मेंटाचे मनीस येवन
तांकां कितें अरेंजमेंट करून तांकां कितें मेवलें म्हजे बाब म्हणो पळयात हें काळीज एक हिंदू भावाचें हें मनीसपण आमी म्हणटा आनी जेजू आमकां आपयता मनीसपणाचें हो ही तत्व आमी आपणावंक दिसतालो हे गूण आमी आपणावंक आयज हें मातशें उणें जालां आपापण सुबेज जालां सेल्फिशनेस इज टू मच हांव म्हजें चिंतन दुसऱ्याचें कितेंय जावं ना आयज आमची काळजाचीं दारां बागेंत आना भाशेन उक्तीं जावंक जाय आनी कशीं जातात जेन्ना आमी देवाक चिटकून आसता आमी एक दाक वेलेक चिटकून आसा एक बऱ्यांतलो बरो आमी फांटो जाता आनी त्या फांट्याक मागीर आपशींच फळां जातलीं हीं बरीं फळां आमची दिसून येवंक जाय आसतालो आयज कितले आमचे भाव भयणी मायग्रंट म्हण आसात दुसऱ्या गांवचीं पोटाक लागून आयल्यात आमी वेता UK आनी आयर्लंड आनी खंय थंय आमी मायग्रंट तांकां आमी रेस्पेद मान दिवया गोठाचो आदार दिवया आसलो हें आमचें क्रिस्तांवपण हें आमचें क्रिस्ती जिवीत आसतालो आयज त्याच बरोबर आमी दीस पाळटा ग्रँड पेरंट्स डे म्हणून आमचो आजो आजी आसा तांचोय दीस आमी पाळटा बागेंत आना जोगींच्या पोरबे दिसाक आयज म्हजे बाबणो हे आमच्या जाणट्यांचो ग्रँड पेरंट्सचो उगडास करुया आयज तांणी जाय तें काम करून आपल्या फाटल्या वर्सांनी आयज तीं जाणटीं जाल्यात आनीक जायते फावट तांकां फावो तो रेस्पेद मान ना फावो तो दर्जो ना आमच्या गोरब्यांत वा आमच्या समाजांत दे बिकम अ बर्डन फॉर अस म्हजे बाबणो हालें आमी जाणटीं जातलीं आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हटलां आमच्या गोरब्यांत पयले सुवातेर आमच्या जाणट्यांक रेस्पेद मान दिवया जाता तो आदार दिवया ती आमची माय पाय और एक आंटी जाता तो आदार दिवया आजिलान घालूंक सोंपें दिसतालो पूण ती आसोसोर तांचो कुयदाद करूंक हें जावन आसा एक व्हडलें देणें जायते फावट रोडटात दे आर लोनली एक सुरी ती आसात दिसतालो आमचो सांगात जाता जेजू आमचो पाप साहेब आपली धाकटी मॅसेज दिवन म्हणटा आय हॅव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव इजायास प्रभाताचे वाचप म्हणटा आय विल नेवर फॉरगेट यू तुमी मोलाची कित्याक तुमी जायतें बरें केलां तुमी जावन आसात गिरेस्तकाय ह्या कुटुंबाची आनी आमच्या समाजाची सो तांकां हो दर्जो दिवया आसतालो आनीक बावडतान जी आमची मागणी आवडी आसा आसतालो बावडतान आयज आमी सार घालुया आनी जाणो जायत की जी आमी बावडतान मागता आयज ना फाल्यां बागयो तानांचे मजतीन देव आमकां दितलो सगल्यांक तो आमकां विंगूंक सोदता आनी सगल्यांचेर बागयोंत आनाचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आमी सार जावं आमची क्रिस्तांव भाव भयणां दुसऱ्या धर्मांची जाती कातीची जावं देव आमचो एकूच मोगाळ दोयाळ काकूटसार ताचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता सगळे आमी उबी रावया आनी एका स्थळ्यान आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबावलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस काल ताणें खोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलोन ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीधरा देवाच्या उजव्याक बसला तुयें जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणीक कुडीचें पुनर्जीवन सासणाचें जिवीत आमेन आतां आमी आमची थोडीशी मागणी आमचे आवडे बापाच्या हातान घालुया
तुझे बगोर म्हाक ना जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी आमच्या बाप सायबान सगल्या बिस्मांनी यादनिकांनी आनी म्हत्वाची भावां भयणांनी जेजू सोवें सदां रिगून रावूंक आनी हे पोरी क्रिस्ती पोरजेक तोच मोग आनी देवीक अणभव आपल्या जिविता वरवीं दाखोळ करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जोय देव आसा थंय मोग आसा आनी जोय मोग आसा थंय शांती आसा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत दिल्ली जबाबदारी बरे तरेन पाळून स्वार्थी आशेक लागून उत्पन्न जाल्लीं झगडीं दुस्मानकाय आनी मारामारी नपयत करूंक आनी समाजांत शांती हाडूंक वावरूंक तांकां बोल आनी कृपा बापा लागीं मागुया. म्हजी मोजत पुरो तुका कित्याक असोकतायेंत म्हजें बोल सोपूर्णायेन पोरजोलता. पिडेंत आसलोल्या सगल्यांनी आनी तरेकवार भाशेन कोश्टावतोल्या भावा भयणांनी आपल्या कोश्टा त्रासा वेल्यार जेजूचेरूच आपली नदर तिरावन बोरवाश्यान आनी काळजीदारपणान आपलीं पावलां मारूंक आनी तांकां गरज ती पेखोवणी फावो जावंक देवा लागीं मागुया. सांगातान मागणें करतात ती सांगातान जियेतात. आमच्या दर एका कुटुंबांत मागण्या वरवीं आमी सदांच देवाक चिकटून रावूंक आनी हे तरेन क्रिस्ती तत्वांचेर आमचीं कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां खेरीत कृपा मागुया. ए बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कोर आनी आमी मागतांव ते उपकार आमकां फावो जावचे कोर. आयच्या दिसा तशेंच आमच्या नोवेनाचे फाटले 9 दीस जायतीं भाव भयणां वेगवेगळ्या धर्माचीं आनी जाती कातींचीं सांत आनाच्या पांयां सरशीं वेगवेगळीं आपलीं इंतेसांवां घेवन तिचेर आपलो बोरवांसो आनी विस्वास दवरून मागूंक आयल्यांत. ह्या सोमेस्तांचीं इंतेसांवां सांत आनाचे विनोनेंतल्यान दोनिया देवान बेगीनूच शार्ती पावोवंक आनी ह्या वरवीं तांच्या जिवितांत शांती आनी कुशालकाय निर्माण जावंक देवा लागीं मागुया. स्वर्गींच्या बापा, ही जावन आसा थोडीशी आमची मागणी आमच्या आवंडे तुज्या आदीन आमी कोत्तांव. खेरीत भाशेन जी भुरग्याचे देणे आवंडेतात तांचो कुसबो सफळ कोर. जी आमची भुरगीं आसात तांकां आमी बरे भाशेन रीत रोवेसेन वाडोवंक तुजो मोग दिवंक बरीं तत्वां शिकोवंक आमकां आदार दी. ह्या दिसांनी जे आमचे तरणाटे तांचे नीट एग्जामीक लागून उत्सांबोड जाल्ले आसात
तांकां शांती दी, तांचो फुडार उजवाडीत कर, बऱ्या मार्गान तांकां चलय. जे आमच्या संवसारान जायते कडेन झूज चलता, मारामारी चलता, लोक कश्टवतात, तांची काकूट कर. आमच्या फुडाऱ्यांनी शांतेची हातयारां जावंक तूं निर्मी. हें सगळें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तेरे वेलार कितका होया C17 पेज नंबर 35. C17 पेज नंबर 35. उंडो आनी सोरो प्रितुमेन दिल्लो आनी मनशाच्या वावरान केल्लो हो उंडो आनी सोरो वेदी मुखार हाडटना तांचे बरोबर आमी आमचें सूख दूख, आमचें येस आनी ओपेस, मागणी आनी त्याग हाडुया आनी आमचें आख्खें जिवीत अदीक करून आमच्यो वेगळ्यो गरजो ज्यो आमी संत आनाच्या पांया सरशीं घेवन आयल्यांत तें सोगोट बापाच्या हातान घालुया. तशेंच ह्या दाना बरोबर आख्याय आमच्या जिविताचें अर्पण बापाक करुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खाली मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून. सर्वेस्परा, आमचे भोक्तीची दानां स्वीकार कर आनी अब्रामांक आनी ताचे संस्थेक तुवें बासयलेलो आशिर्वाद आमी जोडूंक पावो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. तुमची काळजा उबारा आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वोय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सोवे तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. पृथ्वीर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां सांगात. तांचे मागणे आमचे असोकतायेक गोठाय. हे पोरी आमचे धांवणेंत ह्या हिशोब नासलेल्या साक्षीदारांचे उर्बेन भावोन आसलेलो जैताचो मुकुट आमी जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देखून सर्व देवदूतां आनी महादूतां बरोबर आनी सगळ्या सांतां भक्तांचे सोबे सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरोन सोंसूंक आपकुशेंत पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो तुझे मरण आमी समोरता. आनी तू परत येसोर. तुझे पुनर्जीवनपण करता. देखून सर्वेस्परा, सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरमणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसतांव. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीपायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लिओ 14व्या आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली आनी आदारी सिमाओ आमच्या गवली बापाक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणांचो भरवंसो धरून अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूट कर म्हूण आमी मागतांव. अशें भाग्यवंतू आंवकार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंतू जुजे तिसो पोती, भाग्यवंतू दोनबुतां, भाग्यवंत अन्ना आनी जोकीम आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोर पदवीदार बाबा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. जेजून आमकां शिकयलां एक सोबीत मागणें की आमचो एक देव आसा, बापूय आसा, सगल्यांचो मोग कोत्ता. ताका जाय आमी सगळीं खुशाल आसलेलीं, मोगान जियेलेलीं. तर भावार्थान हें जेजून शिकयलेलें मागणें बाराबोर आमी करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां तळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें ज्या दोनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर आनी खेरीत भाशेन आयज हांगासर एकठवलेल्या ह्या तुज्या भाव भयणीच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे सगल्यांक आमकां शांती दी. खेरीत भाशेन दुनिया शांती दी. आमच्या काळजांनी शांती, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांत, आमच्या फिरगोजेंत, आख्या गोंयांत, आमच्या भारतांत आनी आख्या संवसारांत तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप
देवाचे शिळे हो जावन आसा आमचो मोगाळ जेजू नातू सांत आनांचो तो आमच्या काळजांत येता आमचें सवें रिगून रावंक आमकां मोगान भरूंक आमच्या जिवितांत शांती सुवासकाय दिवंक बरी मनशां आमकां करूंक सुभागमी आमी ताच्या जेवणाक आयज पयल्यान ती सुमिया तुमचे भितरूनचे म्हाका पावना पूण एकदांच मागलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली कोमनाच्या वेल्यार गीत गावया D47 पेज नंबर 75 D47 पेज नंबर 75 आतां क्रिस्वासराचो कोमयावांचो वेळ फकत जेन्ना जाणी बावतीस घेतला आनी पवित्र सभेची वांगडी कशी जिवाळ तरेन आपलो भावात जियेतात ताणींच फुडें सरचें क्रिस्वासाद कोमया घेवंक उरलेल्यांनी जाणी भोव करून दुसऱ्या धर्मांच्या भाव भयणांनी जाणी पवित्र स्नान घेवंक ना ताणी फुडें सरचें न्हय Soy
भोव मोगाल बापा, आमची आस्कारिणी सांत आनाचे पोरबेच्या दोबाचीक मिसार निकतेच तुवें आमकां पवित्र कोमयावांतल्यान तुज्या पुताच्या मासा रोगताचे देणे फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवाजता. तशेंच आमचे फिरगोजेक तुवें सांत आनाचे देणे फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवाजता. हे आमचे आस्कारिणी उदेशी तुवें आमकां तशेंच तिची मोजत सोदूंक गोंयच्या चारूय कोनशांतावन हांगासर येतोल्या आमच्या वेगवेगळ्या धर्माच्या आनी जाती कातीच्या भावा भयणांक सोबार बेसांवांनी बोल्लोल्या खातीर आमी तुका दिनवाजता. आनी उरल्यात ते आमचे हुस्के आवंडे आनी ओत्रेक हे आमचे आस्कारिणी सांत आनाचे विणवणेन तूं शार्ती पावयतलोय म्हूण आमी तुजे उपकार आठयता आनी तुका दिनवाजता. हे सोगले आमचे दिनवास तूं मानून घे म्हूण मागता. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, उतरां मोडत्या गुटान तुजे तान मनीस नव्यान जल्मुचे खातीर तुजो एकलोच जणीत पूत मनशां तान जल्मूंक तुजी खोशी जाली. ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत दादोशी केल्ले आमकां तुज्या बोल्यापणान तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशी बसुया. मोगाळ भयणीनान भावानो, आयज जेन्ना व्हडा दोबाज्यान आमी सांत आनांची परब मनयता, व्हड खुशालकाय म्हज्या काळजान बाळगून खरीतपणी
म्हज्या नांवान तशेंच आयच्या सेवा धर्मांचो मुखेल येजमान फादर हिलरी फेर्नांडीस ताच्या नांवान सहबलिदान करतल्या म्हज्या याज्ञीक भावांच्या नांवान आमी सगळे याज्ञीक तुमकां एक उनउनीत आनी कुशाल बरीत सांतानांची परब हांव दितां. सांतानां जी आमच्यो विणवण्यो बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक उबारता आनी आमकां उपट आशिर्वादांनी भरता, तिणेन सगळ्यांक आमकां आयच्या दिसा उदीक आनी उदीक आमचे खातीर विनंती करची आनी आमकां सगळ्यांक आपल्या आशिर्वादान भरची. हेंच तुमकां सगळ्यांक हांव दितां आनी ओंथरेकता. आयचे पुर्बेचो ह्या सेवा धर्मांचो मुखेल येजमान म्हळ्यार फादर हिलरी फेर्नांडीस. हांव खेरीतपणी ताचे आभार मानता. ताका जायतो हुस्को आसलो आपूण बरे भाशेन हे मिसाचें बलिदान भेटयतलो आनीक बरे भाशेन देवाचें उतर परगडटलो म्हूण म्हाका फोन मारून फादर सगळे विशय धाड, नव्यानाचे सेवा धर्माचो धाड म्हाका हे भाशेन आदी फुडेंच ताणें हुस्को करून आयच्या दिसा ताणें बरे भाशेन ही मिसाची भेट आम्हा सगळ्यां खातीर सांतानाच्या माना खातीर ताणें भेटयली आनी बरे भाशेन ताणें देवाच्या उतराची परगटणी केली. हांव खेरीतपणी ताचे आभार मानता. ताका हांव काळजांतान दिन वाचता. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसान ह्या पुर्बेच्या मिसान सहबलिदान करतल्या हेरूय याज्ञिकांचे हांव आभार मानता. तांकां हांव काळजांतान दिन वाचता. देव बरें करूं म्हणटा. नव्यानाच्या दिसांनी सकाळीं आनी सांजेची आमची नव्यानाची मिसां भेटयल्यांत आनी तशेंच आयज पुर्बेय दिसा सकाळची मिसां भेटयल्यांत. जावं पयलें मीस, दुसरें मीस, तिसरें मीस भेटयलां त्या सगळ्या याज्ञीक भावांक म्हजे दिनवास. आमची परब बरे भाशेन जावंक सरकारी खात्यांचो जायतो आदार आसा. जावं PWD, जावं गोवा पुलीस, जाणी ट्रॅफिक, तशेंच बँड, सेक्युरिटी ह्या बाबतीन खूब वावुरल्यात ते. डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस, डायरेक्टोरेट ऑफ फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस, गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या सरकारी खात्यांक आनी तांच्या अधिकाऱ्यांक आमचे काळजांतान दिनवास. तशेंच आमच्या पंचायतीचोय आदार आसा ही परब बरे भाशेन जावंक. तांकां आमचे पंचायतीक आमचे खेरीत दिनवास. आमच्यान विसरूंक जायना आमचो आमदार MLA, लोकल MLA श्री विरेश बोरकार. MLA कसो जेन्ना ताचो आदार जाय, भोव करून ताची पत्रां जाय, लेटरां जाय, सरकारी खात्यांक कितें वावर वेव्हारांत घालूंक आनी असल्या वेळार जेन्ना हांवें ताका उलो मारला केन्नाच ताणें ना म्हणोंक ना. रोखडोच तो आयतो आसलो आनी बेगोबेग आपली लेटरां कितें दिवंक जाय ती एक MLA कसो सरकारी खात्यांक त्या त्या मंत्र्यांक ताणें बेगोबेग ही लेटरां हे भाशेन केल्यांत. खंयच्यान कितें आदार दिवंक जाय तो आदार दिवंक ताणें खूब आमकां मजत केल्या. आनी देखून म्हज्यान म्हणूं येता आयचे परबेन ताचो जायतो आमकां आस्पाव आसा. हांव ह्या आमच्या आमदाराचे श्री विरेश बोरकार हाचे आभार मानता. ताका हांव काळजांतान दिन वाचता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी खेरीतपणी ताच्या पियेक सुदेश जो आमचे मदें आसा ताचे केन्ना सर आमचो आमदार मेळ्ळो ना फोनाचेर जाल्यार हांव ताका बेजार कोत्तां आनी तो मागीर ऑर्डरी दिवन कितें आपणाची कुवेतीन करूं येता तें ताणेंय बी केलां. म्हणटच ताचोय बी आदार आसा. म्हणटच ताचे आभार मानता. ताका हांव काळजांतान दिन वाचता. देव बरें करूं म्हणटा. आमची परब बरे भाशेन जातली जाल्यार आमच्या समुदायांचोय बी जायतो आस्पाव आसा, जायतो आदार आसा. जावं समुदाय आनी
आनी जनरल सफाई केल्या. तशेंच तांणी नव्यानाच्या दिसांनी मांडावळ केल्या. आयज परबे दिसा तांणी मांडावळ केल्या. आमची पॅरिश पास्टरल कावन्सिल तिचो आदार आसा. आमची फाब्रिका कॉफ्रारिया फिरगोस तरणाटी, आमची देव संदेशकारां, आमचे वॉलंटियर्स भितर आसात. तशेंच भायर ट्रॅफिका बाबतींत बारी वावुरल्यात. आमचो साकिस्तांव, आमचे ऑल्टर सर्वर्स, आमचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स आसात. तांकां आमचे खेरीत काळजंतान दिनवास. हांव दिनवासतां खेरीत पळय सिस्टर लाविता सिक्वेरा ही आमची माद्र भयण. तिणें आमकां आयच्या दिसा सकाळच्या पयल्या मिसारतान खूब आदार तिणें आमकां केला. तिका म्हजे दिनवास. दिनवासता आमच्या तोरणाट्या विनी डिमेलो जे पोर्तदेसान आसात. ताणें खूब खर्च करून आमकां हे परबे निमतान 5 नवे वेस्टिमेंट, म्हणजे आयज आमी ड्रेस जे घातलां, वेस्टिमेंट जे घातल्यात ते तिणेन आमकां भेटयल्यात. म्हणटच तिका म्हजे काळजंतान दिनवास. म्हजे दिनवास मिडियाक तशेंच TV चॅनलांक, जाणी आमच्या नव्यानांची आनी आयच्या मिसाची लायव्ह टेलिकास्ट करून दुसऱ्यांक पावोवंक भारी वावुरल्यात. खेरीत भाशेन TFRCC, अ नॉन प्रॉफीट चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन, आनी फादर रोमन पिंटो हाच्या खाला मार्गदर्शना खाल आमची नव्यानाची आनी परबे दिसा मिसा रिकॉर्डिंग करून तांणी दुसऱ्यांक पावयल्यात. तांकां आमचे खेरीत दिनवास. आनी तशेंच आमचे दिनवास सेंट इव्हेंट्स हांकां, जाणी लायट्स आनी सावंड आमकां भेटयला. ह्या बाबतींत तांणी जायती आमकां मजत केल्या. भयणीनो, बाबानो, आमची इगोर्ज खरें म्हळ्यार वावराक आयल्या. म्हणजे चर्च कॉन्झर्वेशन वर्क हे आमी उर्जेंत हातान घेवंक जाय. आनीक आमी चिंतलां हो वावर खूब वावर आसा तो सुमार 5 कोटींचो, 5 crores. घोडये मागीर आत घातल्या उपरांत तो 6 कोटींचेर पावत, 7 कोटींचेरूय बी पावंक शकता. आनी ह्या बाबतींत आमकां खरें म्हळ्यार दुडवांची गरज आसा. आनी ह्या निमतान आमी पात येतां तुमचेर, कित्याक आमकां ही इगोर्जेक भोव थोडीं फिरगोजकारां आसात. सुमार 170 कितें आमची फिरगोजकारां कुटुंबां सुमार 75. इतल्याशाच लोकांच्यान ही दिवडली इगोर्ज, एंटीक इगोर्ज, हिस्टॉरिकल सायट ही सांबाळूंक जावची ना. आनी त्या खातीर आमी तुमच्या आदाराचेर, सहकाराचेर पात येता. जीं हांगासर येतात, सांतदानाच्या पांयां सरशीं वर्साच्या वर्सा येतात, विनंती करतात, मेळून घेतात. जायते उपकार तुमचे सांतानाचे विनवणेंतल्यान हे मंदीर तिकाच सांतानांक भेटयलेलें आसा. आनी असल्या वेळार जेन्ना हे मंदीर हे भाशेन बिगडून गेल्लें आसा आनीक वावर आमी बेगोबेग हातान घेवंक जाय तें सांबाळूंक हांव विनंती करतां. तुमकां घडटा जाल्यार तुमी हे आमचें देव मंदीर सांबाळूंक आमकां आदार करात, दुडवांची मजत करात. जावं येता घडये डोनेशन रुपान तुमच्यान आमकां आदार करूं येता. आमचो कावंटर थंय आसा, भायर कावंटर आसा, थंय वचून तुमची डोनेशनां तुमच्यान आमकां दिवं येता. दुसरो खेरीत उपाय आमी उजवाडाक हाडला तो म्हळ्यार डोनेशन्स कुपानां आमी उजवाडाक हाडल्यात. आनी हाका आमी बरीं इनामां दवरलेलीं आसा. पयले मेन प्रायजीस आमी 5 कारां दवरल्यात. तातूंत 1 कार आसा इलेक्ट्रीक कार, उरलेलीं 4 कारां पेट्रोल कारां आसात. हाचे भायर आमी आनीक एडिशनल प्रायजीस दवरल्यात 8.
आनी हे 8 प्रायजीस म्हणल्यार सगळीं टू व्हिलरां आमी दवरल्यात. तातूंत 4 टू व्हिलरां आसा इलेक्ट्रीक आनी 4 टू व्हिलरां आसा पेट्रोल. हाचे भायर आमी आनीक 10 कॉन्सोलेशन प्रायजीस दवरल्यात. म्हणटच सगळे मेळून आमी 23 प्रायजीस दवरल्यात ह्या डोनेशन्स कुपनांक. एकूच हेतू मनान धरून तुमी 500 रुपया जे मोडटात एका कुपना फाटल्यान ताचो वालोर कसो व्हॅल्यू दिवचे खातीर मोल दिवचे खातीर आमी हे भाशेन आवट ऑफ वे वचून ही 23 इनामां आमी दवरलेलीं आसात. तुमकां घोडटा जाल्यार ही आमची डोनेशन कुपनां काडून आमकां ही इगोर्ज सांबाळ करपाच्या वावराक तुमी आदार करचो. डोनेशन्स कुपनां आमची थंय कावंटर आसा, थंय तुमच्यान वचून ही डोनेशन्स कुपनां घेवं येता. तशेंच आमी फ्लायर्स तयार केल्यात. हे फ्लायर्सांक पयशे नात पूण ते फ्री आमी दिता. ह्या फ्लायर्सांचेर एक वर्दान आमी डोनेशन्स कुपनांची सगळी बारीकसाण घातलेली आसा जाल्यार दुसऱ्या वर्दान कोण भाशेन आमची इगोर्ज बिगडल्या डिट्युरियोरेट जाल्या ताचे फोटो जे आर्किटेक्टान काडलेले ते सगळे फोटो आमी ह्या फ्लायर्सांचेर वो आतपानांचेर घातलेले आसा. एकूच हेतू मनान धरून की आमचे इगोर्जेची बिगडलेली परिस्थिती डिट्युरियोरेटेड स्टेट ऑफ अ चर्च ही सगळ्या मनशांक ह्या फोटवा वरवीं पावची हो हेतू मनान धरून हे फ्लायर्स आमी तयार केल्यात. म्हणटच तुमी हे फ्लायर्स व्हरचे पळोवचे कोण भाशेन आमची इगोर्ज बिगडल्या पळय ती डिट्युरियोरेट जाल्या ती. आनी तुमकां तर दिसता कोणूय बरो देखणार आसा जो सगळ्या उदारपणान आमकां आदार करूंक शकता ही इगोर्ज सांबाळूंक जाल्यार त्या बऱ्या देखणाराकूय बी हे फ्लायर्स तुमी व्हरून दिवचे. ताचे अंतोस कोण तर ताका सुचयता जाल्यार ताच्यान आमकां उदारपणान हे भाशेन आदार करूं येता. म्हणटच वावरांत आमकां आदार करूंक हें देव मंदीर जें सांतानांक भेटयलां तें सांबाळूंक कित्याक तुमकांच आदावाचें तें. तुमचे उपरांत आनीक जायत्यो फुडल्यो पिळगायत्यो सांतानाच्या पांयां सरशी तिची मजत सोदूंक आनी त्या खातीर गरज आसा आमी हें देव मंदीर सांबाळूंक ओत्मीक बरेपण हे भाशेन तिचे सांतानाचे विनवणेंतल्यान फुडाराकूय बी सगळ्या मनशांक मेळूंक. आमच्या तरणाट्यांचे फिरगोस तरणाट्यांचें कॅन्टीन आसा हांगासर भायर आनी थंयसरूय बी आसा. हांव जाणा पयसतान येतात आनी ह्या मिसाक चड वेळूय बी जाता म्हणटच तुमकां तान लागतली भूक लागतली तुमचो ताळो ओळो करूंक तुमी आमच्या स्टॉलांनी वेचें. तशेंच रिलिजियस आर्टिकल्स विक्रेक आसा आमचे स्टॉल थंयसर आसा. थंय आमची रिलिजियस आर्टिकलां म्हळ्यार सांतानांच्यो इमाजी आसात विक्रेक. सांतानांचे मागड्यांचे आतपान आसा कोंकणी भाशेन तशेंच इंग्लिशींतल्यान. मागीर मागड्यांची पुस्तिकां आसा वाती आसा फुलांचे झेले आनीक तवशीं बी थंयसर विक्रेक आसा. तुमी थंय वचून ती तुमच्यान घेवं येता. आमचे सेंट विन्सेंट डे पॉल सोस्तेचे वांगडी आसात इगोर्जे भायर. दुर्बलां खातीर ही आमची संस्था वावुरता. तुमकां घडटा ते भाशेन ही आमची दुर्बलां पासत वावुरतले सोस्तेकूय बी आदार करचो म्हूण मागता. उबी रावया. मोगाच्या भाव भयणीनो निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदी फादरान सगल्यांक देव बरें करूं म्हटलां. हांव फादर डॉमिनिकाक शबासकी दितां. एकलो आसुनूय ताणें सगळी मांडावळ केल्या उर्बेन उमेदीन पूण तो एकलोच ना. ताच्या बरोबर ताचे फिरगोजकारां आसात कमिटीज आसात आनी त्या भायर सगळे भायले कांते सरकाराचे सगल्यांनी ताका आदार दिला. शबासकी फादर. तशेंच सोबीत गायनां गावन आमच्या कोयरान आमकां आदार दिला. मिसान बरे भशेन वांटो घेवंक आमचे ऑल्टर सर्वर्स मिसाची बरे भशेन मांडावळ केल्या रिडिंग्स केल्या इंट्रोडक्शन केलां आनी सगळीं तुमी बरे भशेन भक्तीपणान तुमी ह्या मिसांत वांटो घेतला. सगल्यांक तुमकां शबासकी आनी आतां देवाचो आशिर्वाद आमी तुमचेर समेस्तांचेर मागता. एका मागण्या फाटल्यान
तुमचो जबाब जातलो आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. सर्वेस्पोर देव सांतां भक्तांची मोहिमा आनी संतोष संतानाचे मजतीन तो तुमकां मागणेच्या आदारान गोट करता. तोच तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. संतानाचे विणवणेन आतांच्या वायटांतली तुमी सुटों आनी ताचे भाग्यवन जिविताचे देखीन तुमी आकारलेली जावन देवाचे आनी पेल्याचे सेवेक तुमी सदांच आयती आसूं. आमेन. तशेंच सुर्गींच्या माय देसांत आपली भुरगीं पावली म्हूण पवित्र सभा आनंद भरीत जाता आसा. तुमी सगळीं तांच्या बरोबर सुर्गींची नागरिकां कशी सासणीक संतोष भोगूंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं. आमेन. पोचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान दुसऱ्यांची सेवा करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं दिमी घालुया. सांतानांक मागणे म्हजे उपरांत तुमी व्हडल्यान म्हणचे. येवनोदवंत सांतान माय तुका उलो मारतल्यांच्या विनवण्यांक पावतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले. जेजू क्रिस्ताची आजी म्हज्या विघ्नांच्या बाराकाल हांव चेपलां. काल्तिकायेन तुका शेरोणा येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण तुजे लागीं मागता. केदी ओड ओडचोण म्हजेर उपरासल्या ती पडे माये. तर तुज्या आसऱ्या काल म्हाका बाळगून दवर. तुजो गराबो क्रिस्ती गराब्यांक देख आनी नमुनो. तुज्या गराब्यांक वस्ताले ते सोरशेगूण आमच्याय गराब्यांनी वसूंशे कोर. गो बायले मोदे तिरमोग आनी विस्वाशीपण ओडचोडण्या आडकोळींनी सोंसणीकाय भुरग्यांक देखरीत वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भोक्तीपणांची आपुरबाय. तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानता आनी सोरशेगुणांनी सुकेस्त करता तसलो गराबो आमकां फावो कर गे माये. म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुवे भाग्यवंत आंकवार मारी फुडें घाल आनी तुज्या नातवा जेजू क्रिस्ताच्या शिवासना मुखार त्यो दवर म्हूण मागता. ओगेपणान तुमच्यो गरजो तुमी आतां सांतानांचे विनवतींतल्यान देवाक उबारच्यो. सगळीं बरोबर. ये उपकार म्हाका मेळोसर म्हजे खातीर देवा लागीं थांबोन आसतना विनंती कर माये. पूण सोगटा परस स्वर्गार पावूंक म्हाका बाग मेळून घे. तुज्या आनी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या आनी सोमेस्त संतां भक्तांच्या सांगाता बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सासनांच्या सासनांक वाग काणच्याक आमेन. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां टाळणीत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मारये कृपेन मुलले, सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, वसना मोदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर नत कोर, आतां आनी आमच्या मोरनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. उबी रावया. आतां आमचें परंपरीक पुरसांव जातलें. हांव मागतां कोंफरारीचो बावटो जो आसा आनी कुरीस जो आसा तांणी मातशें मुखार वचचें पयलें. ताचे उपरांत जीं भुरगीं आसात तांणी 2 वळींनी भायर सरचें. कोंफरारीचो बावटो. ताचे उपरांत कोंफरारीच्या बावट्या उपरांत कुर्सा उपरांत मागीर आमची सगळीं भुरगीं भायर सरतलीं. भुरग्यां उपरांत तोरणाटी, भुरग्यां उपरांत तोरणाटी, तोरणाट्या उपरांत मागीर वाडलेलीं उदी करून बायलां, त्या उपरांत मागीर दादले, आनी दादल्या उपरांत मागीर कोंफरार भाव भयणां. त्या उपरांत मागीर आमी आमची वेदी सेविकां आनी आमी यादनीक. कोंफरारीच्या बावट्या उपरांत भुरगीं आसात तांणी मातशें भायर सरचें. 2 वळींनी भुरग्यांनी भायर सरचें. भुरगीं मातशीं भायर सरात. तोरणाटीं कोण आसात तांणी भायर सरचें. भुरग्यां उपरांत तोरणाटीं कोण आसात तांणी भायर सरचें. तोरणाट्या उपरांत सगळ्यो अस्तोऱ्यो बायलांनी भायर सरचें. बसोन आसा पळय ती मातशी
पुरसान वांटो घेयात. सगळीं बायलां मातशीं भायर सरात पुरसां. कोण जाणटीं आसा जाल्यार भायर सरोना जाल्यार जाता. कोणा लागीं चलूंक घडोना पिडेक बा लागून जाल्यार पुरसांक येना जाल्यार जाता. पूण हेर कोण आसा तांणी भायर सरचें. सगळ्यो वस्तुऱ्यो त्या उपरांत मागीर सगळे दादले वस्तुऱ्या उपरांत सगळे दादले दादल्यांनी भायर सरचें. वस्तुऱ्या उपरांत 2 वळींनी हें पुरसांव जातलें सदांचे वाटेंतल्यान. सगळे दादले मातशे भायर सरचे. त्या उपरांत मागीर आमचे कोंफरार भाव भयणी कोंफरार भयणी आसा तांणी पयलें भायर सरचे. कोंफरार भाव ताचे उपरांत कोंफरार भाव तांणी फुडें सरचे. देवा
Bagyontana आमचे पासून विनोदी घेऊन जोकिंग आणि अनांग मनीस जाल्या तुझ्या पुताच्या आवयची बापूय आणि आवय सांची कृपा तुवें फावो केली तांच्या दोगांच्या मागण्या वरवीं तुझे पोरजेक तुवें बासयलेली सोडवण फावो कर आमच्या स्मिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. भाग्यवंत आनांच्या मुजतीन सर पदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन.